स्कॉटिश फिलॉसॉफर रॉबर्ट नॉक्स आणि ताची बायल हांचो पुतळो दोनापावलाच्या टेकडेर आसा। ताकाच आमी दोना आनी पावलाचो पुतळो म्हणून वळखतात। ह्या पुतळ्या विशीं वेगवेगळ्यो कथा सांगल्यो वता। गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान 1969 वर्सा ह्या पुतळ्याचें उक्तावण केल्लें। कांय वर्सां उपरांत दोनापावला जेटीचे दुरुस्तीचें काम हातांत घेतिल्लें। ते वेळार दोना आनी पावला हांचो पुतळो पोरणो जाल्ल्यान तो काडलो आनी ताच्या जाग्यार तात्पुरतो नवो फायबरचो पुतळो घातिल्लो। दुरुस्तीचें काम पुराय जाल्या उपरांत दोनापावलाचो नवो पुतळो ते टेकडेर उबारलो आनी भेट दिवपा खातीर ती जेटी उक्ती केल्या। तात्पुरती उबारिल्लो पुतळो जेटी कडेन बॉक्सान घालून दवरला। आतां पावसाक लागून ते बॉक्स पिड्ड्यार जावन तो तात्पुरती उबारिल्लो पुतळो बॉक्सांतल्यान भायर सरला। वयर टेकडेर एक पुतळो आनी सकयल अशे 2 पुतळे आतां थंय जाल्यात। ह्या प्रकाराक लागून दोनापावला जेटीक भेट दिवपी पर्यटकां मदीं गोंधळ जाला। तेन्ना संबंदीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। सध्या आमी आसात दोनापावल आणि तुमकां खबर आसतलें की दोनापावल जायते टुरिस्ट आमचे गोंयचे लोक आसतले सगळे जाण येतात आणि दोनापावला हो जो स्टॅच्यू आसा थंयसर येतात फोटो मारतात। सध्या आमी आयले त्याचे कारण म्हटल्यार हांगासर तुम्ही पळोवपाक शकता दोनापावलाचो स्टॅच्यू हांगासरूय आसा आणि हांगासून जर तुम्ही थंय पळयलो जाल्यार थंयसरूय बी स्टॅच्यू आसा। 2 स्टॅच्यू आशिल्ल्या कारणान लोकांक कन्फ्युजन जाला आणि हे कन्फ्युजन जावपाचे कारण म्हटल्यार खंय तरी दोनापावला जेटी जी आसा ताचे नूतनीकरण करपाचे काम चालू आशिल्ले फाटले कितलेशेच वर्सां आणि फाटल्या वर्सात हो जो दोनापावलाचो जो स्टॅच्यू आसा तो हांगासर स्थापित केलो आणि पयलीचो स्टॅच्यू ताका खंय तरी चिराळे आयिल्ले खूप म्हणजे ताची दुर्दशा जाल्लेली ताचे कारणान तो चेंज केलो आणि चेंज करतना हांगासर हो जो तुमकां स्टॅच्यू दिसता दोनापावलाचो तो एक म्हटल्यार फायबराचो करून म्हणजे तात्पुरती थोड्या दिसां खातीर थंयसर हो लावपा खातीर हाडलेलो आणि जेन्ना दोनापावलाचो स्टॅच्यू थंयसर स्थापित जालो फाटले 1 वर्स जाले ऑथॉरिटीचो खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की हो जो म्हणजे स्टॅच्यू म्हणजे फक्त तेंच्यांनी आर्टिस्टा कडल्यान करून घेतलेलो बिकॉज ऑफ थोड्या काळा खातीर आणि हांगासर सध्या बॉक्सान तो घालून दवरलेलो आणि सध्या पावस चालू जाला लोकांक हांगासर वचपाक सुद्धा दितात आणि खंय तरी हे बॉक्साचो म्हणजे पावस लागिल्ल्या कारणान खंय तरी बॉक्स ते आता काबार जाला आणि आता हो स्टॅच्यू दिश्टी पडटा। जर आम्ही पळयले जाल्यार हांगासरली परिस्थिती लोक येतात ह्या स्टॅच्यू कडेन फोटो मारतात फुडें मुखार वयतात त्या स्टॅच्यू कडेन मुखार वचून फोटो मारतात। लोकां मदीं आणि टुरिस्टां मदीं खूबशे कन्फ्युजन जाल्ल्याचे दिश्टी पडटा आणि ह्या स्टॅच्यूची खंय तरी म्हणजे इन्सल्टिंग जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा कारण म्हटल्यार हांगासरूय हो जो स्टॅच्यू आसा तो दवरला आणि हो स्टॅच्यू फाटले आमी हांगासर जर आमकां म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे फाटले आतां 1 वर्स जाले हो स्टॅच्यू हांगासरूच आसा। ह्या खंय तरी दोनापावला स्टॅच्यूचो इन्सल्ट जाता अशें दिश्टी पडटा जाल्यार ऑथॉरिटीन हाचेर लक्ष घालपाक जाय आणि बेगिनाच बेगीन हो जो हांगासर दोनापावलाचो जो स्टॅच्यू हांगासर आसा तो व्हरपाक जाय कारण म्हटल्यार लोकां मदीं सुद्धा कन्फ्युजन जाल्ल्याचें आमकां दिश्टी पडटा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर।